हॅलो वासंती, बाबा कितें तकलेन सारको ना गो तुगेलो? कित्याचें कितें उलयता वागांचेर बीन? राती गाडयेच्या फुडल्यान म्हज्या वाग मुगो, रातभर न्हीद ना हांव. हय, आनी आयज काजीने हांव काण्णां खावं येयल्लो जाल्यार वाग मुगो आनी जाग्याचो मुगो. हय, कांबळ मुगो खानार फेटो बांदला. हय, आनी इडगी उडटा मुगो. म्हाज्या आंगार सामको काटो येयलो. म्हाका आडयलो आनी म्हाका कितें दोगूय विचारता जाणा, तुमगेलो बाबा तकलेन सारको नाका म्हणलो. तो सांगता आमी वाग जे आसा ते भायले कर्नाटकाचे म्हणून. हय, तेणें म्हाका एकूच प्रश्न विचारलो. तेका विचार, बापायक विचार म्हणपालो बाबाक तुज्या, की हे आमचे वाघेरी जो आसा पळय, वाघेरी तो किऱ्याचेर पडला, किऱ्याचेर नांव पडलां का म्हणून. वाघ आशिल्ले थंय, वाघांचें अस्तित्व आशिल्लें पयलीं म्हणून ताका वाघेरी नांव जाणटेल्यांनी दवरलां. आनी तुमी सांगता भायले वाघ भायले म्हणून, आनी तुमी सगळे वग्गी काय म्हणून. हय, सॉलिड बेजार आहा ते. आनी ते कितें म्हणटा जाणा, हे मातशे रमेश गांव, राजेंद्र केरकार, क्लाउड आल्वारीस बी सांगता ते मातशें आयकया. कारण ते आसा म्हणून आमी 6 जाण तरी जिते उरल्या, नाल्यार आमकां ह्या तुमच्या बाबांनी केन्नाच सोपोवपाचें म्हणपाक लागलो. हय, हांवें म्हटलें आमच्या वाघा सारके कार्यकर्ते आसा बी अशें म्हणटा न्हू. हय, आमदार बी ते म्हणपालो हे एका वाघान अशें म्हटलां मरे तुमच्या ते 39 जे वाघ आसा पळय तांकां शब्द उलोवपाक लाय, आमचें अस्तित्व आशिल्लें काय ना त्या बाबाक सांग म्हणपालो. आतां म्हणलें ह्या 39 वाघांक कितें म्हणून सांगतलो. हय, थोड्या जाणां कडेन उलोव येता. आनी तेणें म्हाका सरळ सांगलें, फुड्यांनी भुरग्यांक जन्माक घालूं नाका म्हणपालो गोंयकारांक. कित्याक हांवें ताका विचारलें कित्याक काय म्हणून, जाल्यार म्हणपालो हे जे सायकल आसा पळय ते वाघ शिंव हे जंगलांनी आसपाक जाय. जंगला खातीर म्हणपालो उदकां जंगलां वाडटा म्हणून म्हणपालो तुमी जगता म्हणपालो उदकाचेर. हय, हांवें म्हणलें बाबाक खबर ना. तो म्हणपालो बाबा फक्त फोटो मारून जाणा म्हणपालो. बाबा भांगराचो चमचो घेवन जन्माक येयल्लो, ताका जंगला बद्दल कितें खबर आसलें. फोटो मारले म्हणून जंगलाचो अभ्यास आसा असो जायना म्हणपालो. जंगलाचो अभ्यास कर, वाघा बद्दल अभ्यास कर आनी मागीर उलय म्हणून सांग म्हणपालो बाबाक. हय म्हणटा, हय सॉलिड बेजार आसा म्हणटकीर हांवें म्हटलें वाघ मामा म्हाका म्हटलें हें कांय खबर ना. हांव म्हटलें तुका सांगता, कांय सांगू नाका म्हणपालो. आतां कितें ना तेणें लास्ट अशें म्हटलें, तो नितीन मामा काय अमित मामाच्या चेड्यान तो घेतला खंय दोंगर, आनी त्या खातीर हें सगळें भानगडी चालू आसा खंय. बेश्टें म्हणलेलो खुर्ची कॉम्प्रोमायज करूं ना. हय, ती खुर्ची कॉम्प्रोमायज केला म्हणून रॉंग मनशाच्या हातीन रॉंग डिपार्टमेंट दिला अशी तो म्हणटा. दोगूय जाण वाघ आनी आमचो जाग्याचो. तो म्हणपालो आमी कशें तरी उरतलेत रे, तुमी सोंपतले म्हणपालो. म्हणटकीर म्हाकाय कितें उलोवचें कांय कळना म्हणून हांवें फोन केला बाबाक सांग कितें उलोवच्या पयलीं विचार कर म्हणून. बाबा उलयलो की बाकीचे कोण उलयना न्हू, तुमच्या घरान तो हेड न्हू. हय, आज्याक खंय आयकता तर तो. बाबा सांगता तें खरें. हय हय, म्हणटकीर बाबाक सांग म्हणून हांवें तुका फोन केल्लो. आमकां वाघ आडयता, तेणें सांगलां आजून मेरेन आमी तुजे वाटेक वचना, मदीं तुमकां एकट्याक तरी सोंपयता अशें म्हटल्यार दोगूय जाण गेले मुगो. हय, सिरियसली म्हणून हांवें फोन केला. बरें बाय.